आज सरकारातलोच एक आमदार मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आणि डिमांड केला की सरकाराचो तर खंयचो आमदार पण म्हाका एक आमदार हा हेजे नाव हांगा हा माझ्या घरा कडेन आयल्लो की 1,00,000 स्क्वेअर मीटर आपले कन्वर्ट करून दी आणि बाजूचे जमीन कन्वर्ट करू नाका हे तुम्हीच वाचा आणि सर्वे नंबर तेंचे हा आणि दुसरी गोष्ट हा तेजे नाव आसा जीत आरोळकर माझ्या घरा कडेन आयल्लो नॉन नॅचरल कवर विथ नो डेव्हलपमेंट फूड कन्वर्ट करपाक कल्टिवेट लँड विथ झोनिंग एंड इरिगेशन कन्वर्ट करपाक पार्टली ऑर्चर्ड एंड पार्टली फॅटी फील्ड कन्वर्ट करपाक पार्टली इरिगेशन एरिया कमांड एरियाचे भितर हे सगळे तेजे अप्रूव्ह जाल्ले 16B ते म्हाका झोनिंग प्लॅनान दिवपाक आयल्लो हांवें ताका एकूच सांगलें की हांव तें करूं शकना कारण एक जर जागो असो आसलो तर म्हाका कुशीचे जागे बी करपाक जाय तो म्हणटा मागीर आपल्याक ते सवाय भितर आपल्याक जमीन गावची ना हांव दलाल न्हू हांव ब्रोकर न्हू कदाचित जे पयलीं ब्रोकर आशिल्ले लोक आनी जे पयलीं ब्रोकर तांकां ते स्क्वेअर मिटर वायज जमीन मापपाची संवय आसतली हांव मंत्री आनी हांव काय ज्युनियर मिनिस्टर न्हू कोणी कितें तोंड कशेंय ओपन केलें म्हणून हांव उगी रावपाचो ना कोणी आमदार कितेंय नांव आसूं त्या आमदाराचें एक लक्षात घेवन सरकाराचो आमदार असलो तरी बी उलोवपाक एक ताकद आहे कदाचित वेस्टर्न इंटरेस्ट चडसो प्ले आसतलो म्हणून कदाचित कितें आसतलें पूण हे सगळे गोश्ट प्रेसांनी छापपाचे फाल्यां इल्लिगल फार्म हाऊस पॅडी फिल्डान ना आसतना बी करपी मनीस तोच आनी हे कसले प्लॅनिंग करतले हांकां लोकांचो इंट्रस्ट आहा पेडण्या लोकांचो पेडण्या सोपतेक सांगला व्हडले जाहीर मिटींग आमी घेवया लोकांक कितें एक्सप्लेन करपाक जाय आमी करुया आनी तो केन्ना मिटींग जे ऑर्गनायज करूं शकना तेजे पेक्षा 5 पटींनी मिटींग हांव ऑर्गनायज करून हांव स्वता वयतलो मांद्रे मतदारसंघात मिटींग घेवपाक सरकाराचो आमदार आसलो म्हणून सरकाराचे खंयचेय विशयचेर येवन व्यवस्थित रेप्रेझेंटेशन करपाची गरज आहा स्वता इल्लिगल सगळी कामां करता स्वता झोनिंग प्लॅनान आपलें काम करून घेतला आनी मागीर सांगता की ह्या तरेचे गोश्टी जावंक जाय त्या ते स्वार्थी मनीस स्वार्थानूच उलयतलो हांव तेजे वयर आनी कांय उलोवंक शकना SITन म्हाजें नांव ना हांव काय सुप्रीम कोर्टान वचूना जेलांतल्यान रिलीज करून घेवपाक हे सगळे विशय हे सगळे तुमचे कडेन विशय आहा आनी हे विशय छापात तुमी फाल्यां SIT सारको मनीस हे सगळे तुमकां दिल्या हे फार्म हाऊस कोणाचे पळय मातशे छापात फाल्यां फार्म हाऊस कोणाचे फार्म हाऊस पॅडी फिल्डान बांदला इल्लिगल आहा आनी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाक सांगला शो कॉज नोटीस इश्यू कर आनी डिमॉलिशनाची ऑर्डर काड म्हणून एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की मनीस जो आहा हांव मनीस सादारणसो मनीस न्हू हांव बी नंबर 2 ह्या कॅबिनेटान आहा मुख्यमंत्री कडेन म्हाजी चर्चा केल्या हांवें जे कितें ते आमदारान उलयलां तेजे बद्दल हांवें मुख्यमंत्री ब्रीफ केला हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे पयलीं एक लक्षांत घ्या की बाकी मंत्री सारके हांव हांगा बुर्ज खलिफा आनी आयफील टावर बांदपाक येवंक ना हांव आयला हांगा लोकांच्या हितान काम करपाक गोंया राज्यान म्हाका केंद्रांतल्यान जे नेतृत्वान म्हाका जबाबदारी दिल्या ह्यो सगळे जबाबदारी व्यवस्थीत फुडें व्हरपाक